उपस्थित सगळ्या प्रेस भावांचे प्रिंट मिडिया एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे हांव स्वागत करता। आयज आमी युनायटेड टॅक्सीमॅन युनियन येलो ब्लॅक टॅक्सी जे दाबोले एअरपोर्ट चलयता ते स्पेशल हांगासर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आनी त्या निमित्तान काल जो गोवा मायल्स थंयच्यान काडला आमचे माननीय मंत्री तशेंच हे सरकाराचे आमी अभिनंदन करपा खातीर आनी थँक्यू म्हणपा खातीर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता। फुडल्या सुवातेर सगळ्यांचे स्वागत करता। परत एकदा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा गोवा मायल्स हो व्हडलो इश्यू जालो, आख्या गोंयाभर ताच्या विरोधान आवाज येतालो, आख्या गोंयभर ताच्या विरोधान सामकी एजिटेशनां जाली, कोण उपोशणाक बसले, कोण आनी मोर्चा काडले। आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की एअरपोर्टाचेर तेजो कावंटर आशिल्लो। खरें म्हणल्यार गोवा मायल्स जो आसा हो एपाचेर चलतालो। एप म्हणल्यार ताका एक्चुली गरज नाशिल्ली आनी ते आपले एडवर्टिजमेंट करपा खातीर म्हणून सांगिल्लें, पूण थंय सॉलिसीट करताले, सॉलिसीट करून थंयच्यान बिजनस ऑपरेट करताले। म्हाका दिसता हे सेटबॅक आमी हांगासर जे बसलेले आसा हे येलो ब्लॅक तशेंच बाकीचे टॅक्सीवाले हांकां सगळ्यांक खूब त्रास जातालो। आमी नीज गोंयकार आमी हे हांगासर जे बसलेले आसा येलो ब्लॅक टॅक्सी जी आसा युनायटेड टॅक्सीमॅन हे मुरगांव, वास्को, दाबोळे, कुट्टाळीचे लोक जे लोकल लोक हांगासर आसा, आमच्या कडेन कांयच ना म्हणून आमी धंद्याच्या हितून आसा। आनी समज जर त्या धंद्याचेर समज जर कितें हे त्रास जाता जाल्यार आमकां बी भरपूर त्रास जातालो। आमी मोविन सराक सांगलें की अशें अशें आसा, आमकां त्रास जाता। ताणें सांगलेलें की आपूण ते काडपाचो प्रयत्न करता आनी काडटलो। आनी त्या दिसा खरेंच तेणी सांगल्या प्रमाणे तो कावंटर थंयच्यान काडलेलो आसा। खरें म्हणल्यार जो टॅक्सीचो कावंटर जो आसा म्हणजे गोवा मायल्स एअरपोर्टाचेर आसल्या कारणान 80 to 90% तांकां बिजनस जातालो आनी तो थंयच्यान गेल्ल्या कारणान तांकां आतां बिजनस जावचो ना। म्हाका दिसता आमचो जो कन्सर्न जो आशिल्लो एअरपोर्ट गोवा मायल्स तो थंयच्यान गेला। आमी मना काळजांतल्यान त्या सरकाराक, प्रमोद सावंताक तशेंच आमचे नवीन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जे आसात तांकां काळजांतल्यान खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आनी तेच्याच खातीर आमी हांगासर बसलेले आसा। एक फर्स्ट उलयता हांव गोवा मायल्स कावंटराचेर। तो गोवा मायल्स कावंटर 2018 एअरपोर्टार आयिल्लो तेन्ना सुरवातूच तेजी जी जाल्ली गोवा मायल्स कावंटराची ती टोटल इलिगल जाल्ली। की दॅट टायम हांव प्रेसिडेंट एअरपोर्टाचेर कित्याक ह्यो गोवा मायल्स म्हणटा तो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्यान येवंक जाय आसतलो पळोवपाक गेल्यार, कित्याक गाडयो म्हणल्यार ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट लागता। तर तो येयलो इलिगल जल्माक आयलो तो टुरिझम डिपार्टमेंटा कडल्यान। आनी फर्स्ट आमी एअरपोर्टार ताचो विरोध केल्लो। विरोध करता आसतना आमच्या खंय विरोध स्टार्ट जालो आनी तुमी गोंयभर ते आवाज पेटलो आनी गोंयभर ताचेर खूब आंदोलनां जाली, खुबशी एजिटेशनां बी जाली। त्या उपरांत आमचो जो आमदार आहा माविन गुदिनो तेन्ना तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जालो, ताका आमचो एप्रोच जालो आनी ताका आमी सांगलें अशें जे एअरपोर्टार गोश्टी जाला। तो तेन्ना तेणें आमकां म्हटलें कित्याक हें हाडटा आसतना आपल्याक खंय कॉन्फिडन्सान घेवना गोवा मायल्स कावंटर हाडटा आसतना। आनी ते हेच्या पयलीं मिनिस्टर उलयल्लो आसा की आपल्याक कॉन्फिडन्सान घेवना म्हणून। आनी त्या टायमार तेणें आमकां टॅक्सीकारांक उतर दिल्लें कितें ह्या गोंयच्या लोकांक कितें जाय, टॅक्सीकारांक कितें जाय आनी लोकल जे लोक आहा गोंयचे लोक तांकां कितें जाय तशें आपूण करतलो म्हणून। आनी ताका आमी थँक्यू एक बीग थँक्यू म्हणटा आनी गॉड ब्लेस यू म्हणटा ताका फॉर द फावटी की तेणें आपलें उतर पाळ्ळें आनी आज थंयच्यान गोवा मायल्स कावंटर सायडीक काडलो। तेच्या भायर गोंयचो नीज गोंयकारांक टॅक्सी चलोवंक मेळोंक जाय म्हणून जो परतो न्ही कायदो इम्प्लिमेंट केलो म्हणटा तो बॅच 15 वर्साचो डॉमिसायल सर्टिफिकेट जो आसतलो गोंयकार आसतलो तांकांच बॅच दिवचो, जो तेणें परतो एक कायदो इम्प्लिमेंट केलो म्हणून ताका परत थँक्यू म्हणटा। आनी थंयच हांव गोंयच्या सीएमाकूय थँक्यू म्हणटा। आमचो यंग जो सीएम आहा प्रमोद सावंत तेणें जें उतर दिलें तेणें उतरां पालन केल्लें आसा। फाटलीं 2 वर्सां पॅन्डेमीक टायमाचेर ह्या सरकारान जो आमकां टॅक्स वे ऑफ केलो
त्याचे आम्ही खरं अभिनंदन करता, आभार मानता सरकाराचे. स्पेशल आभार मानता आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचे की त्याने डिसिजन घेतले आणि हे टॅक्स आमकां वे ऑफ करून हाडलो. तेच आमकां आज तुम्ही पळयलां आसतलें डिझल पेट्रोल हे सगळें वाडलेलें आहा. सो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान तेचेरूय स्टेप घेतलो टॅक्सी घरा खातीर आनी आमकां किलोमिटर 3 रुपया येलो ब्लॅकाक आनी टुरिस्ट टॅक्सीक सुद्दां आनी चड वाडलेलो आसा. सो त्या खातीर करता आमी ताका थँक्यू म्हणटा. आमचो कावंटराचो एक वे ऑफ केला. आमकां अमावंट आसला कावंटराचो एक बील आसलेलें तें असो पॅन्डेमीक टायमार आमकां बील आयिल्लें. तेचेरूय सरकारान आमकां खंय तरी सहानुभुती दाखोवन टॅक्सीकारां खातीर हे भुमिपुत्रां खातीर सरकारान ते आमकां एक वे ऑफ करून दिल्ले आहा. सो हे सगळें करून हाडपाक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिन्हो आसा. त्याने खऱ्या अर्थान आज गोंयच्या टॅक्सीकारांक, दाबोळच्या लोकांक, ह्या मुरगांव तालुक्याच्या लोकांक एक खरो न्याय दिल्लो आसा टॅक्सी भुमिपुत्रां खातीर. आनी सगळ्यांत परते थँक्यू म्हणटा ताका हे गो मायल्स आज काडलो म्हणून. ह्या गो मायल्स काडल्या खातीर ह्या तालुक्याचे जे लोक आसा, भुमिपुत्र लोक आहा, ते टॅक्सीकार आहा जे आमी येलो ब्लॅकेची 40-50 वर्सां टॅक्सी चलयता तांकां आज न्याय गावल्लो आसा. थँक्यू. खरी म्हटल्यार आमची चळवळ चालू जाली 2018 ती आयज कितें तरी संपुश्टात येयल्या. तेचे खरेंच आभारी हांव आसा सरकारचे आनी सर माविनाचो की आमकां खंय तरी आयज न्याय दिल्लो आसा. पयली चळवळ चालू केल्ल्या करता आसतना 2018 जे आमचेर केसी जाल्ल्यो त्यो गोंयांत फर्स्ट आमचेर जाल्ल्यो. तो कावंटर येयल्लो हांगासर तेन्ना फक्त झगडले ते पयलीं आमी आनी त्या सपोर्टाचेर तेन्ना आमकां कोण नासलें आनी तेन्ना आमचेर केसी जाल्यो त्यो अजुनूय चालू आहा. पण खंय तरी एक न्याय मेळपाक कितें जर तेतून वाट काडपा खातीर आयज सरकारान जें पावल उखल्लें आनी तो बंद जालो कावंटर, तेचेर आमी खरेंच सरकारचे आभारी आहा. आनी माविन सराचे आनी आमच्या CMचे खरेंच आभारी आहा. थँक्यू. आता गोवा मायल्स जर समजा तिसऱ्यान एअरपोर्टाचे वयल्यान भायल्यान जर गाडी मारतलो जाल्यार तेचेर तुमचें कितें? ना, तेचेर डेफिनेटली आमचें ऑब्जेक्शन आसतालें आनी गव्हर्मेंट आमकां उतर दिल्लें की तो गव्हर्मेंट परतो कित्याक तुमी पळयलां आसतलें फाटलीं 2 वर्सां जावं हेचेर इतली चळवळ जाली तेजेर सरकारान स्टेप घेतलो की गव्हर्मेंट कावंटर परतो एअरपोर्ट हाडचो ना म्हणून. गोवा मायल्स ही खंयची टॅक्सी अजून गोवा मायल्स म्हणजे काय नासली, टुरिस्ट टॅक्सी अजून. आतां खंयसून आतां एअरपोर्टार येयलो गोवा मायल्स येयलो, खंयचो टुरिस्ट वालो येयलो, खंयचो आनी खंयचे मॅक्सी कॅब येयले तेन्ना ते टुरिस्ट व्हेकल म्हणून ऑपरेट करता. टुरिस्ट व्हेकल जेन्ना ऑपरेट करता तेन्ना ते टावट्स येता. थंयसर जे कोण येता आनी भायरसून जर भाडी मारता तर ते टावट्स तितून केसी जाता. ते ऑलरेडी चालू आहा. आतां गोवा मायल्स हेच्या फुडें जर येता जाल्यार ते टावट्सा अंडर केसी जाता. गोवा मायल्स म्हणजे गाडयेंक खंयचे स्टिकर ना आनी कांय ना. ते तांकां रेकग्नायज करूंक मेळना. बट तेणी एअरबेज ऑपरेट करून दिवचे ना तुमची? एअरबेजाचेर कांय ना. आपण ड्रॉप केला आणि पिकअप मागे केले ती पिकअप कशें करूंक शकता तो? बाय ना, पिकअप तो टावट जालो, तो हायजॅकर जालो. आमी स्पेशली टावट्स जे आसा जे भायल्यान जे सांगूंक शकना ते 1000चे भाडें 2000, 2000चे भाडें 3000 करूंक शकता. तातूंत कितें जाता आमचें नांव पिड्ड्यार जाता. सो ताका आमी अलावड करिना आनी आमी ऑलरेडी होम डिपार्टमेंटाक जशें पुलीस स्टेशन आसा ताकाय बी सांगलेलें आसा की तशें जर करता जाय जाल्यार ताचेर कडक कारवाई करची आनी ताचेर एक्शन घेवची. आमी एअरपोर्टार पळयता की जायते टॅक्सी ऑपरेटर्स थिंगा उबे राविल्ले दिसून येतात आनी तुमचो एक कावंटर आसा. तुमी कितें म्हणूंक सोदता की बाबा तुमकां टावटींग चड जाता कितें? बरोबर आसा. कशें आहा, इतले दीस आमकां आमचे 350 टॅक्सी आसा आनी आमकां थंय बिझनस जायनाशिल्लो. आमकां चुकोन 2-3 दिसांनी एक भाडें मेळटालें. पूण आयज तो कावंटर गेल्लेले सादारण अशें आसा. पूण जे तुमी सांगता पळय हे जे भायले लोक आसात ते थंय इनवॉल्वमेंट तांचो आसपाक जायना. कारण आमी मेन आसात थंय. आमी जे आसा ते कावंटराचे मनीस म्हणून आसात थंय. भायले जे लोक आसात तांकां तांच्यांनी जे सॉलिसीट करतात जावं आनी लोकांक लास्टाक कशें आसा आमी टॅक्सी एअरपोर्टाचे वयले आसा ते कोणी समज जर कितें केलें जाल्यार खंयची टॅक्सी ती एअरपोर्टा वयली टॅक्सी किंवा एअरपोर्टा वरसून टॅक्सी येयलेली अशें जाता. तातूंत नांव पिड्ड्यार जाता आमचें. पूण आमचें तशें जायना. हांव मागतां सरकारा कडेन मागता की जे भायर जे आसा टावटींग करतात तांचेर कडक कारवाई करची. तर रेंट अ कॅब तेजेर कितें म्हणलें आहा तुमचें? ऑलरेडी रेंट कॅबाचे ऑलरेडी आमी कंप्लेंट 2 फावट लॉन्च केला
ऑलरेडी आम्ही कन्सर्न ऑथॉरिटी RTO, ADT, वास्को एनफोर्समेंट आम्ही कंप्लेंट रिटर्न दिला की थंय तांकां रेंट कॅब मध्ये हाडून सगळें दिता एक हब करून दवरला रेंट कॅबाचो ते अलावड ना तांकां एक ऑफिस आसूंक जाय ऑफिस हाडल्यार तांकां पार्किंग दाखोवची पडटा एज पर परमीट कंडिशन एज पर परमीट कंडिशन रेंट कॅब ऑफिसान गाडी व्हरोंक जाय ते एअरपोर्ट हाडून गाडी थंय 2-3 भुरगे दवरला ते आमी सगळे नजरे हाडून दिला डिपार्टमेंटाच्यान सो तेणें आमकां सांगलां आमी बेगीतल्या बेगीन कारवाई करता म्हणून कित्याक हांवें पळयलां की तुमी पार्किंगे खातीर फाटलीं कितलींशीं वर्सां तुमी झगडटात पूण तिगा तेंची गाडयेन पार्किंग केल्लें आसा तेचेर ना हेच्या खातीर आमी कन्सर्न मिनिस्टराकूय मेळ्ळा ते लोकल आमदार मावीक ताका मेळ्ळा आमी रिगार्डींग पार्किंग इश्यू आनी म्हाका दिसता ह्या म्हयन्यात फुडल्या म्हयन्यात पार्किंग इश्यू सॉल्व जातलो आणि टॅक्सी मिटराचे कितें इशू आहा तुमचे हितून? टॅक्सी पळय टॅक्सी येलो ब्लॅकान तूं म्हणशी जाल्यार येलो ब्लॅक जी गाडी जल्माक येता पळय ती मिटर आसतात आमकां जी येलो ब्लॅक गाडयेन मिटर आसा आमकां सो ह्यो मिटर मातसो एडवान्स आहा एका ट्रॅकिंग सिस्टम आहा परते पॅनीक बटन आहा म्हणल्यार पळय गोंयान कितें जालां तुमकां गोंयान ही सेफ्टी जे पॅनीक बटन दिला सेफ्टी बोथ ट्युरिस्ट एज वेल एज ड्रायव्हर ऑफ दी सेफ्टी दी पॅनीक बटन तुम्ही पळयलां आसतलें जी प्रेस मिडिया खबर आसतलें कित्याक कितलेच फावटी ट्युरिस्टान आमच्या हेका मारलेलो आसा गोंयकारांक मारलेलो कालची केस अंजून एक केस जाली एक मर्डर जालो ट्युरिस्ट मारून गेले तांकां मागीर गिटी धरलो पोळ्या गिटी धरलो तांकां ह्या भशेन गोंयांत जायत्यो घटना घडटा आमच्या टॅक्सी कडेन घटना घडला की आमच्या टॅक्सीकाराक ट्युरिस्ट मारून गेला सो ही सेफ्टी आहा इज एडवान्स मिटर मातसो आनी सरकार आमकां ते पयशे बी मिटरचे आमकां दिला म्हणल्यार तूं आतां बसूंक जाय आनी परत क्लेम करपाक जाय डिपार्टमेंटा वचून सो विथीन 10 दिसांनी 8 दिसां भितर ते पयशे आमकां परते मेळटात काउंटर जो आसा मिटर जो आसा तेन्नाचे CM पॅरसवा CM माननीय मनोहर पर्रीकरजी तांणी सांगलेलें की तुमकां फुकट दिता आनी खरें म्हणल्यार ह्या सरकारान ती जरी ओडून ताची स्वप्नां जी आसा ते पूर्ण केलेले आसा ह्या सरकारान आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान की तो काउंटर जो मिटर जो आसा तो कंप्लीट फ्री दिल्लो आसा तुमच्याच बाजू सायडीकूच आनी ताज काउंटर आनी हेच्या बद्दल तुमकां कितें दिसता कितें सांगूंक बिकॉज ते काउंटर चलता बिकॉज तुमी एक टायमार ताका ओपोज करता आतां तो चलता तुमकां ताज काउंटर एक कोर्ट मॅटर फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्टान केस चालू अजूनही आणि ते कितें इलिगल कितें करता जाल्यार तांकां तें परमिशन कितें आहा बुकींग काउंटराचो इवन आमी हेचेर पासून आमी कन्सर्न मिनिस्टराक जावं कन्सर्न ऑथॉरिटी जावं ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट RTO आमी तें ऑलरेडी तें कंप्लेंट केल्ली आहा चालू आहा फाटल्या इलिगल म्हणल्यार ताका टेंडरान काउंटर परमिशन दिला ताका डिपार्ट दिला पूण कित्याक सांग तेजें हांव सांगता तांकां कार रेंटल मॅक्सी कॅब म्हणून टेंडर फ्लोट जालो कार रेंटल मॅक्सी कॅब म्हणून जेन्ना टेंडर फ्लोट जालो तेंच्यांनी हें केलें एप्लाय केलें आनी तांकां तो काउंटर मेळ्ळो आमचें ऑब्जेक्शन आशिल्लें जर मॅक्सी कॅब म्हणल्यार एबोव 6 आनी ती एबोव 6 जाल्यार तांकां तें ओके फायन बरें आसा तांच्यांनी मोटर कॅब घातलो पूण ताच्या उपरांत आमच्या एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन तांकां मान्यता दिली एक करेक्शन केलें आनी तांकां तें चालू केलें भितूसून तें चालू केल्या बरोबर तेंच्यांनी एप्लाय म्हणजे हायकोर्टान तेंच्यांनी हें घातलें केस फायल केली आनी तेच्या उपरांत तांकां तो काउंटर मेळ्ळा खरें म्हणल्यार तें मॅटर जें आसा पळय तें सबज्युडीस आसा आनी आमी तेजेर कारवाई करची म्हणून आमी ताका सांगलेलें आसा आनी फुडें कितें डेव्हलपमेंट जाता तें तुमकां सांगतलें संजय बाब फाटल्या दिसांनी गेल्या वर्सा आमी आयकलेलें की खंय तरी तुमच्या काउंटराचेर गाडयो वाडोवपाच्यो आहात त्या संदर्भान गाडयांचे डॉक्युमेंट्स घेवप जाल्ले तुमी तेचेर तुमकां मान्य आहात टॅक्सी वाडोवपाच्यो कितें भितर तूं तुमच्या येल्लो ब्लॅक टॅक्सी वाडोवपाच्यो आहात गेल्या 6 म्हयन्या पयलीं तुमी ट्रान्सपोर्ट कोर्टान गेले मॅटर पार्किंग इश्यू आहा पार्किंग ना न्हू आनी कितें आमच्यो गाडयो कश्यो आहा आमच्यो गाडयो दाबोली एअरपोर्ट स्टँड परमीट आमकां पार्किंग दाखोवची पडटा पार्किंग दिवची पडटा आमकांच पार्किंग ना न्हू कश्यो सुद्दां गाडयो पडटल्यो आमकांच पार्किंग ना बट तुमच्याच खातीर तुमच्याच काउंटरार वाडोवपाचें आसा तुमचो येल्लो ब्लॅक पार्किंग ना न्हू कशें वाडटल्यो गाडयो ओके सो कोण कोर्टान गेलो कोर्टान मॅटर आसता न्हू ते कोर्टान मॅटर ते कोर्टान मॅटर कळ्ळें
बट तुमका आता तुम्ही जे गाडयो आहात म्हणजे 350 वेदर ऑल गाडयो सुटतात का बिझनेस हा काय ना पण एक सांगता फर्स्ट ऑफ ऑल आता बिझनेस मरे स्प्लिट झाला बिझनेस आणि 2 वर्सां पॅन्डेमिक टायम 2 वर्सां टॅक्सी कार म्हणटा घराडा बसना लोकांना बिझनेस ना आता काय टुरिस्ट येवपाक स्टार्ट जालो आता गाडयो पावतल्यो ना पावतल्यो फुडली घेता पळोवया आता स्टार्ट जालो बिझनेस जस्ट आता रिसेंटली